त्यामुळे नांवां घेवं नाका, कितें आसत इन्फॉर्मेशनल दी, वी वील क्रॅक ऑन इट. दीस व्हायट इंक जे पळय म्हणटा तूं, तातूंत भितर जे पळय कॅमिकल वापरलेलें असता क्लोरोफॉर्म फॉर पर्पज ऑफ, इट्स नॉट क्लोरोफॉर्म, इट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड. हय, इट्स अ सिमिलर कंपाउंड वीच इज केप्ट फॉर किपींग द इंक वेट, म्हणजे लिक्वीड फॉर्मान दवरपा खातीर वापरता. ताका भितर थोडेशें क्विक ऑपरेशन एडिक्टीव हे आसता. म्हज्या हातून आय वील टेल यू देर आर सर्टन म्हणजे आय नो अ स्टुडंट हू इज टू बेनाद्रील एक्सपेंतरांत अर्दी बाटली मारतालो डायरेक्ट एका धपक्यान. वॉटरबरीज कंपाउंड 17% अल्कोहोल आसता, मुंबय मेळना ती बाटली मारताले. म्हणजे घेणारे कितेंय करतात, पण वी वील ट्राय अँड कंट्रोल द यूज. बट आय थिंक द बेस्ट इज कावन्सिलींग वीथ some sort of a faculty advisor where there will be some watch on the student what he is doing. Maybe monthly if he sits with the concerned faculty, and faculty involvement also will improve. Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, Chief Minister has talked about preventive measures that can be taken to prevent drug abuse. There is unanimity that drug abuse amongst college-going children, college-going students is becoming rampant. I would like to know what are the de-addiction measures or detox centers available in Goa as a way of curing a person who is affected by drug abuse. Because yesterday I raised this in health demands. गोंयांत ते नाच अशें म्हणून ऑब्जर्व जाल्लें आहा आनी आसा ती सामकी कमी आहा. ताजेर सरकार कितें करता? आसात, पण ताजेर कितें आहा तो वेगळो प्रश्न जाता. पण ताजेरूय सजेशन सांगपाक येता. आय वील वर्क ऑन. दीज आर गुड सजेशन्स. गिव इट टू मी. श्री विजय सरदेसाई, फुडलो प्रश्न. Sir, I may be permitted to ask star LQ 4A. As per cyclostar. Because sir, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम म्हणटा आमी पयर स्पोर्ट्स डिमांडाचेरूय खूब उलयल्यात, पूण हो एक मल्टीपर्पज स्टेडियम सेंटर्ड अरावंड फुटबॉल. आतां जें लिस्ट तुमी दिलां 46 कोटी रुपया मोडून जें कितें काम तुमी करतले, स्कोप ऑफ वर्क, हे स्कोप ऑफ वर्कान जर आमी पळयलें जाल्यार नवें कांयच निर्माण जायना. तें लुसोफिनिया गेमाच्या नांवान नवें कितें जाता जें डे टू डे युजाक आमचे लोकल स्पोर्ट्समॅनांक जावंक शकता. फॉर एग्जाम्पल जिमनेजियम एक थंय आशिल्लो, तो जिमनेजियम आतां बंद केला. तो जिमनेजियम तुमी परते करतले आनी नवो करतलो म्हणून ह्या लिस्टान ना. हें कशें? इतले 46 कोटी फक्त अपग्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करून करता काय नवें कितें तरी निर्माण करूंक सोदता? हें म्हाका स्पिकर सर जाणा जावंक जाय. स्पीकर सर, लुसोफिनिया गेमी निमित्तान जे फातोर्डा स्टेडियम जो आमी रिनोवेट करता, तशें पळयलें जर जायत की त्या ग्रावंडाचेर बरेंच लिकेज आशिल्लें. तो म्हाका दिसता की 1986 त्या वेळाचेर बांदिल्लो, पूण आज आधुनीक हातूंत बदलत जाल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर तो आजच्या काळाक रिनोवेट करपाची गरज आशिल्ली. त्यामुळे जे स्कोप ऑफ वर्कान दिल्ले आसा तातूंत अनेक जे लिकेज जाल्ले जे रूम ते रिनोवेट करून की आज लुसोफिनिया गेमी निमित्तान आमकां हें सगळें रिनोवेशन चल्लेलें आसा. आनी त्या नुसार जें काम तुमी पयला खबर ना म्हाका, पण त्या दृश्टिकोनांतल्यान तें काम बरें नेटान चल्लेलें आसा. आनी तो एक बेस्ट ग्रावंड जावचो त्या दृश्टिकोन प्रयत्न सरकार चल्लेलो आसा. त्याच बरोबर फिल्ड जें आमचे ग्रास घालून बाकी सगळें तें सुद्दां काम रिनोवेशना भितर आसा. आनी अशे तरेचें वेगवेगळ्या तरेन तो ग्रावंड दी बेस्ट पद्दतीन आमकां मेळचो अशे तरेन तें काम चल्लेलें आसा. ना नवें कितें जातलें काय म्हणटा तुमी फक्त रिपेर आदले स्टेडियम केला तो रिपेर करपाक करतात काय नवें कितें तरी तातूंतल्यान निर्माण करतात? आतां जिमनेजियमाचें हांवें तुमकां पॉयंटेड विचारलें, तुमी उत्तर दिवंक ना ताजेर. जिमनेजियम सगळे लोकल लोक वापरतात थंय, तो तुमी बंद उडयला आनी नवोय करपाचें कांय उलयना हाजेर. रिनोवेशन आमकां अनेक गजाल आसा. स्कोप तुका दिल्ले आसा, ते स्कोप ऑफ वर्क आसा, त्या नुसार काम चल्लेलें आसा. ना स्कोप ऑफ वर्कान जिमनेजियम खंय दिश्टीच पडना थंय. कित्या खातीर? जिमनेशियम नासत,
पण बाकीचे चल्लेले जिमनेजियम इम्पॉर्टंट स्पीकर सर थंय सगळे लोकल भुरगे यूज करताले तो जिमनेजियम बंद दवरलो आनी तो तूं सारकोय करना म्हळ्यार कितें जाल्लें कोणा खातीर फक्त स्पीकर सर ज्यो पयली आशिल्ल्यो ज्यो फॅसिलिटी आसा ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी थंय अपग्रेड जातल्यो पूण हातून तुजें ना म्हळ्यार तुमी आन्सर चुकीचें दिल्लें आसा नासल्या सुद्दां आमी तातूंत घेवया स्पीकर सर दुसरें म्हणल्यार एक डिसिजन घेतिल्लें की टर्फ आनी अर्थ जे माती आशिल्ली ती तुमी मूव केली हांगा म्हाका सांगलां की तुमी नावेली व्हेली म्हाका म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तुमी माशी फोंड म्हणटा थंय आमोणा विलेज थंय तुमी लोक उत्सव केल्लो थंयय तें व्हेलें ताजे पयलीं हांवें तुमकां एक लेटर दिल्लें तुमचे एल्विस गोम्साक लेटर दिल्लें आनी तुमकांय दिल्लें की लोकल जे एक डॉन बॉस्को म्हणून ग्रावंड आहा जंय लोकल टॅलंट तयार जाता ताका हें तुमी टर्फ दिवचें जाल्यार माती दिवची म्हणून तें ना दिवपाक वॉट इज द बेजीस स्पीकर सर जी ग्रावंडाची माती आमी काडलेली आसा ती माती आमकां जाय आशिल्ली आनी त्या नुसार आमचे 2 ग्रावंडाची ती माती आमी शिफ्ट केल्ली आसा नावेलीचे जे 2 ग्रावंड दोन ग्रावंड शिफ्ट केले आसा तूं म्हणटा पळय आसा न्ही की काणकोण हांगा आमी व्हेली बरोबर आसा की त्याच कालावधीक आमचो ट्रायबल फेस्टिवल स्पोर्ट्स फेस्टिवल चालू आशिल्लो आनी त्यामुळे आमकां बरी माती जाय आशिल्ली आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान फक्त वेलें कवर हें करपा खातीर 2 ट्रक माती आमी हांगा साकून काणकोण व्हेल्ली ती म्हजी पर्सनल राजकीय ना ते आमचो एसएजीन तो इव्हेंट ऑर्गनायज केल्लो आनी ताचे खातीर 2 व्हेल्ली त्याच प्रमाणे तुमी आमकां लेटर दिल्लें त्या प्रमाणे 2 ट्रक माती तुमकां दिल्ली आसा आमी 2 ट्रक टर्फ म्हणटात पळय टर्फ म्हणटा ती माती कचऱ्याची माती न्ही डॉन बॉस्को ग्रावंडार जर तुमी पावूंक ना जाल्यार डॉन बॉस्कोचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा लोकल फुटबॉल टॅलंट तयार करपाक आहा तुमी थंय तें वॉट इज द बेसीस बिहायंड डिनायींग तुमी नावेली घालपाची खंयच्या आधाराचेर डिसिजन घेतलें आनी फातोर्डा ना स्पीकर सर जी माती आमी आमच्या जी आमकां जर जाय आसा जाय डिपार्टमेंट जाय आसा एसएजी जाय आसा जर जाय नाका जालें आसल्यार आमी दिता आशिल्ले नागमोणे आनी तेळावली वेली ती कित्याक दिली आमचो ग्रावंड ते अरे म्हळ्यार डॉन बॉस्को यूज करता ते सगळे पब्लीक यूज करता ग्रावंड न्ही जर तुका डॉन बॉस्को ग्रावंड जाय आसत जातूं तूं रितसर आमकां माग आनी त्या प्रमाणे आमी तो डेव्हलप करूया आतां उरल्या ती माती बरी ना आतां ती दिली अशें जावंक शकना पॉलिटिकल हें करता रितसर ते प्रोसिजर कर न्ही तूं राव घेता डॉन बॉस्को ग्रावंड गव्हर्मेंटाचो न्ही जालें वित्तर जालें ताणें जी माती व्हेल्या पळय ती सगळी गव्हर्मेंट ग्रावंडाक गेल्या गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाक व्हरपाक येता डॉन बॉस्कोक जाय अर्ज हाडून दी वी वील गिव स्पेशल ग्रांट हय रे ताका जाय जाल्यार स्पेशल दिवया प्रोसिजर करपाक जाय न्ही प्रोसिजर करून दी आमकां आमी डेव्हलप करूया वॉट ही हॅज डन इज नथींग रॉंग ही हॅज टेकन द मड टू द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज ना लोक उत्सव म्हणटा मिनिस्टर हॅज एडमिटेड ही हॅज नॉट सेड इट इन द आन्सर थंय स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे ट्रायबल हे आशिल्लो स्पोर्ट्स मीट ताज्या खातीर येयल्या सो गव्हर्मेंटाचे सांगूंक जाय आसलें न्ही रिप्लायान तुका सांगलें न्ही रिप्लायान बरें स्पीकर सर आतां जॉगर्स ट्रॅकाक तुमी येवन इन्स्पेक्शन केलें जॉगर्स ट्रॅक इनकम्प्लीट आहा आतां असलो इनकम्प्लीट इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी हातान घेतला एज पर दीस डिटेल्स ताजे तुमी कंप्लीट करतले स्पीकर सर ह्या क्वेश्चनाक जॉगर्स ट्रॅक येना जाय जर जाय आसा सेपरेट क्वेश्चन विचार तुका आन्सर दिता 46 कोटी जेन्ना तुमी मोडटात आनी थंय एक 50 लाख रुपयांचे जर रिपेर तुमी करूंक शकता स्पीकर सर ऑनरेबल एमएलएन सेपरेट प्रश्न विचारचो आज जो तांणी प्रश्न विचारले आसा तो फातोर्डा ग्रावंडाच्या संदर्भात विचारला आसा तांणी सेपरेट प्रश्न विचार हांव तुका आन्सर दिता स्पीकर सर लास्ट प्रश्न म्हजो स्क्रॅप तुमी थंय डंप केल्ले आहा सगळी ती कदेलां काडल्या ती जॉगर्स ट्रॅकाच्या सायडीन उडयल्ली आहा ती तुमी नावेली आनी नागमोड्या व्हरतले काय थंय ती फक्त फातोर्डेकारा खातीर दवरल्या स्पीकर सर आज अशें जाल्लें आहा की तुमचे ओन कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी एक वारखंड विष्णू वाघान प्रश्न घालो हाजेर करप्शन इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक्सपोज जाता तुमचे ओन कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर आतां आमचे ओपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना काम चालू आहा हांव म्हणटा की साश्टीच्या आमदारांक एक कमिटी करात की बाबा लेट अस नो वॉट इज हॅपनिंग देर कोणाक काय खबर ना कितें चल्लां न्ही 46 कोटी रुपया म्हणटा 50,000 काम जायना एक मिनिट I strongly object to the MLA's argument. प्रश्न हांगा ताका खंय कमिटीचेर घालपाचो हो प्रश्न सरकाराचो निर्णय
government is to decide if there is something wrong going on. He is free to complain. We will investigate everything. Nobody knows But what is going on. Nobody knows what is going on. No, you are not supposed to know. You can go and Hey, find out. we are not supposed to know. It is RT public funds. It is not his funds. सकल मातसो ताका बसपाक लाय speaker. उलयता कोणाचे पैसे तर ते पैसे मोडटा आसतना ताजी परवानगी नाका. पैसे जाय तशे म्हणटाले तुम्ही विधानसभेन परवानगी दिल्या ताच्या नंतर सगळे प्रोसिजर पूर्ण केल्या. ताका भितर जर तूं कामाच्या खंयच्या हाज्या संदर्भान हे आसत जाल्यार ताणें तक्रार करची. आय विल इन्व्हेस्टिगेट. But he cannot go on looking after every spending of the government. No, nobody wants तुका to look after तक्रार आसा spending. तू तक्रार बरोवन दी. Quality of work. Because of quality of work कितें आहा तें तू तक्रार बरोवन दी. तक्रार म्हळ्यार तक्रार बरोवपाक आमकां खबरूच ना न्ही कितें चल्लां तें. अरे पण तू काढ मरे तू question घाला न्ही हांगा. तक्रार म्हणजे इन्स्पेक्शन कर. खबर आसपाक ताका प्रश्न आमी कित्याक कित्याक घालतात? प्रश्न Because घालतात एक ताका खबर पयलीं काडपाक अजून न्ही. सरकाराचो आतां प्रोसिजर तुम्ही खबर सांगता ना. दुसरी प्रश्न घाल हें घाल म्हळ्यार यू आर ट्रायिंग टू हायड समथिंग. देर इज नथींग हिडन. एवरीथींग इज ट्रान्सपरंट. जे कितें जाय ते सगळे फायलीचे झेरोस्कॉपी जाय जाल्यार ताका दिता. ही कॅन गो. हू हॅज स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोईंग टू द स्टेडियम? I will go. I'll go with all the people now. You go with Because the people are people. asking me, Baba कितें You चल्लां काय go म्हणून. with the people and raise right, if there is a problem, raise right queries. म्हजेच Secondly, कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे खंयच्याय साक्षीदार उलयतात. खंयच्याय जे कोण फुटबॉल खेळटा ते उलयतात. तो बेटो तू उलयलो म्हणून काय फरक पडतो ना. कितें? तुका जर तू दिगंबर कितें कामत. गजाल हे जाय ट्रॅकाचें कितें करपाचें आहा, यू कॅन रायट टू द गव्हर्मेंट. देट इज अ supplementary सेपरेट श्री इशू. दिगंबर कामत. टेन्युअर ताजो जो पळय ताजी स्टायल आसा क्वेश्चनाची इज स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शनेबल. स्टायल शिकता हांव आतां. स्पीकर सर ऑनरेबल MLA जो सांगता आसा न्ही ते बरोबर आसा काय म्हाका दिसता. कारण फातोर्डा जो ग्रावंड आसा डेव्हलप करपाचें प्रपोजल आसा ते आदल्या गव्हर्मेंटा वेळाचेर. आदल्या गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्टराक कांय जाण एडवायज करताले आनी ताचो एडवायजर आसात. आनी त्या वेळाचेर त्या ग्रावंडाचें प्रपोजल आशिल्लें 92 crore. आणि आमी हे सगळे रिस्ट्रिक्ट करून जे आसा न्ही ते आमी टेंडर काडला 40 crore. हाजे वयल्यान लक्षांत घेता मागीर हांगा कितें लढलें आसा आनी कितें करपाक जाय आशिल्लें हें अनेक जाणांक खबर आसा. आनी श्री दिगंबर कामत. बस 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 बस. स्पीकर सर, आय चेक इट. हो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो मडगांवां आसा अत्यंत म्हत्वाचो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सुरवाते पासून थंय तुका मोठ्या प्रमाणाचेर एक्टिविटी चलता. लावन सगळे स्पोर्ट्साच्यो फुटबॉल जावं बाकीचे भायर ग्रावंड आहा ताजेरूय चलता. म्हजे दोन क्वेश्चन आहा. एक, आतां पळय जी माती थंय काडल्या ती भायर जो प्रॅक्टीस ग्रावंड आसा बॅडमिंटन हॉलाक तितून थंय कंप्लीट तो ग्रावंड सगळो ह्या मातयेन भरिल्लो आसा. ती माती जर पावसाच्या पयलीं जर काडली ना जाल्यार थंय परत प्रॉब्लेम जावपाक शकतले. सद्या ताका लागून थंय सकयल पळय कोण ग्रावंड प्रॅक्टीस करताले भुरगे तांकां सगळ्यांक सद्या कांय करपाक मेळना. ताजेर whether you will take steps to take out that mud or soil as early as possible, especially before the monsoon. नाजाल्यार परत थंय प्रॉब्लेम जातले. सेकंड, ह्या स्टेडियमाक पयलीं पासून अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक मेंटेनन्स कमिटी आसताली. आनी जेन्ना जेन्ना कितें म्हणजे फुटबॉलाचें कितें आसलें आनी क्रिकेटीचें कितें आसलें खंयच्याय स्पोर्ट्साचें कितें इव्हेंट आसलो कितें आसलो, दीस मेंटेनन्स कमिटी इज टू मीट डिस्कस डिसायड. सगळे ऑफिसर सगळे आसताले. म्हाका दिसता विल गव्हर्मेंट टेक स्टेप्स to start this or appoint this maintenance committee under the chairmanship of the minister. And third, थंय आमी लिसोफिनिया गेम्स किंवा नॅशनल गेम्सा खातीर एक हँडबॉलाचो एक हें करपाचो प्लॅन आशिल्लो ओरिजिनल. हँडबॉलाक सद्याक हें ना. आतां ते कितें करता हँडबॉल तायकोंडो बी ते बॅडमिंटन पळय जो हॉल आसा तातूंत भितरच दोन तांचे कोर्ट्स ऑक्युपाय करतात आनी थंय खेळटात. बिकॉज ऑफ वीच दॅट वुडन फ्लोरींग गेट स्पॉयल्ड बॅडमिंटनाचें. ते सगळे जाण बोवाळ मारता की ताका लागून ते बॅडमिंटनाचें इट इज अ एक्सपेन्सीव फ्लोरींग बॅडमिंटनाचें हॉलां आसा ते दॅट गेट स्पॉयल्ड. वेदर गव्हर्मेंट वील थिंक ऑफ एटलीस्ट आतां ना जाल्यार मुखार तरी टू हॅव दॅट हँडबॉल इंडोर हॉल हँडबॉल तायकोंडो खातीर एक सेपरेट मागीर तर प्रोविजनूय केल्लें आसा थंय जागोय थंय आसा. वेदर मिनिस्टर वील थिंक ऑन दीस लायन. MLA दिगंबर कामत हांणी जो प्रस्ताव दवरलो आसा की हाजे पयलीं असोसिएशनाचे लोक आमकां मेळिल्ले आसा आनी हँडबॉलाचो संदर्भांत जो आसा हँडबॉलाचेर की म्हाका दिसता म्हाका 8-10 दिसां पयलीं मेळिल्ले आसा तांची असोसिएशन जे मेंबर त्या प्रमाणे हँडबॉलाक जी जाय ती जागा आनी तांकां आनी अशें कंबायन आमी दितले. त्या बरोबर तुमी जो आतां एक दुसरें सजेशन केल्लें आसा ती माती आमी डंप केल्ली आसा की त्या संदर्भांत सुद्दां इमिडिएट आमी ती माती ज्या जाग्यार जाय आमकां ती आमी शिफ्ट करून
की त्या त्याप्रमाणे ती लेवल करून बाकी जाय ते करता करून दिता पावसाच्या पावसाच्या पयलीं करपाक करता. जाय.